गीत गाऊया R40. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर विश्वास ठेवता. कित्याक आयच्या दिसाक ह्या पवित्र संस्कारांत तुका पळोवंक, तुका भोगूंक, तुका सांसपूंक तुवें आमकां सोयीक दिला. जरूय खाशा आमच्या दोळ्यांनी ह्या संवसारांत आमी तुका पळोवंक ना, ह्या वेळार ह्या पवित्र संस्कारा मुखार आमी दिमी घालून तुका रूप रूप पळयता. खरो जिवो दिव पवित्र संस्कारांत. देखूनच ह्या पवित्र संस्कारांत दुनिया सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बळान, सगले सोबतेन आमची मांग खोल बाराव तुका आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका तुझे मुखार आमी किरकोळ, आमच्यान कांयच करूंक जायना तुजे विणी. तूं आमचो देव, आमचो सुमी, तूंच आमचो सोडवणदार.
आमच्या निर्शेल्ल्या जिवितांत शांती हाडूंक तूं येतलें. ये सोमिया, शांती आमच्या जिवितांत तूं हाड. शांतीचो कुंवर तूं. ह्या वेळार तुज्या पांयाशी शांततायेन आमी बसूंक सोदता. ह्या पवित्र संस्कारान तुजी भेट आमकां फावो कर जेजू. एक सदांची बेस्ती चाल न्हय, पूण खरो जिवो अणभव ह्या वरांत तूं आमकां दी. ह्या वेळार जेजू मुखार बसून ह्या पवित्र संस्कारान ताचेर नदर दवरून शांत जाव. क्रिस्ताण्याच्या दुसऱ्या साकळ्यान आमी भितर सरल्या. शांतीची वात आमी पेटयल्या. जेजू मुखार शांत जा. जेजू मुखार आमी आसात तेन्ना हो संवसार आमच्या दोळ्या मुखार हाडून ह्या संवसारांतल्यो घडण्यो दिसाच्या दिसाक जी शांती पिड्ड्यार जायत आसा, आमचे भोंवतणी कायदे मोडत आसा. लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन सारकेंच तडीक लागला. समाजीक जिवीत एक खेळ जाला. आमचे खासगी जिवीत घुसपा गोंदळाक सोंपडला. आमचे क्रिस्ती जिवीत शेळमळे जालें. हे सगळे जाग्यार घालूंक सुडवंडार येता. सुडवंडाराची गरज आसा. ह्या पासून सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगली खालतीकायेन दुनिया तुका उलो मारता. बाबा, तुज्या पुताक आमचे पासत पाठय. आमच्या सांडलेल्या जिवितांत तो परतून आमकां मेळसो कर. आमचे दुखी जाल्ल्या जिवितांत शांतीची जोर पेटय. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मागवलो. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मागवलो. तेन्ना देवान मनीस रूपान क्रिस्ता नांवान जल्म घेतलो.
संसाराचे शांती पसरून मनीस जाती मानलो सोसले त्रास भोगले हात तरूय आसलो देव सदां सोसले त्रास भोगले हात तरूय आसलो देव सदां हावेसाची भंडी पेटो बावली धरण्या काळजावा संसाराची शांती पसरून मनीस जाती मानलो तेन्ना देवान मनीस रुपान क्रिस्ता नांवान जल्म घेतलो संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मानलो कलेचो तुवड पुजारी नवलाचीच केली दरदरी कलेचो तुवड पुजारी नवलाचीच केली दरदरी शांततायेचे बिरुजो माय मोगाचो व्हड झुजारी संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मानलो तेन्ना देवान मनीस रुपान क्रिस्ता नांवान जल्म घेतलो संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मानलो संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मानलो उलोमार तो आयकता उलोमार तो जबाब दितलो कसली तुजी परिस्थिती जावं कितली किरकोळ तुजी खासगी परिस्थिती जावं कितली उचांबळ तुज्या समाजाची परिस्थिती जावं मार उलो तो जाप दितलो इमानुएल आमचे मदें देव खरो जिवो देव ह्या वेळार खूब पवित्र संस्कारान आमचे मुखार आसा विश्वास धर उलो मार surrender to him and he will respond पळे जेजू की बो पवित्र संस्कारान आयच्या ह्या समाजात आयच्या ह्या संवसारात सोडवंडराची गरज कित्याक Why do we need a savior?
तुझें मन जेजूक उबार. ताका उलो मार. तुज्या खासगी जिवितांत तुका कित्याक सोडवणदार जाय? Why do you need a savior? ह्या वेळार आमची चिंतना आमी जेजू मुखार उबारुया व्हडल्या ताळ्यान. आमचें मन आनी आमचे आवंडे उबारुया जेजू. जण एकल्यान सयेक घेवचो, व्हडल्या ताळ्यान मागणें करूं. जाता ते भाशेन मुखार येवचें. जी कोण उलोवंक सोदतात, मागणें करूंक सोदतात, मुखार मायकाचेर येवं तुमकां उलो करतात. व्हडल्या ताळ्यान सगल्यांक आयकूंक येता तशें आमचें मन जेजूक उबारुया. ताका उलो मारुया. ताचे मुखार आमकां सरपटुया. In John 1:43, the Lord calls Philip to follow him. Philip calls Nathanael, "Come, we'll see the Lord." Nathanael says, "What good can come from Nazareth?" Little he realizes Bethlehem means a branch, and the Savior will come from the stump of Jesse. Then he says, "You are the Lord, my God. You are our Savior and our Redeemer." A few days left for the Lord to come. Are we ready to receive Him? The Lord says, "Worship the Lord your God, and I will bless your bread and your water, and I will take the sickness away from amongst you." Thank you, Lord. Help us to prepare for your coming. We are sinners, Lord. Be with us always. Aku keluarkan dari sambil jalan memang mengalir kali di keluarkan itu. Oke, संसार का सदा keluarkan dari संसार के बारे में. Pagi kasar tak kasar selesai kasar keluarkan. Aku keluarkan tentang dari semua takaran tu Korea kita maafkan dengan Yesus. Kami jaga dari Yesus. Kami शांतिan sosial yang maafkan dengan Yesus. Arga kita Yesus, महिमा kita Yesus, wakil kita Yesus, mohon terima kita Yesus. मोगळा जेजू ह्या सांजेच्या वेळार आमी हांगा सोल एकठांय जाल्या तुका पुजोवन तुज्या फुडें उलोवंक तुका सांगूंक मोगळा जेजू ह्या आद्वेंताच्या काळान आमी भितर सरल्यात. हे दुसरे सातोडे आमी पावल्या. मोगळा जेजू जुआंव बातिस्ट आयलो वाट तयार करून तेच भाशेन मोगळा जेजू आमचें जिवीत न्हू सोडून वाट तयार करून तुका आमच्या काळजान घेवन मोगळा जेजू आमच्या जिविताची नवसवणी करूंक आमी पातकी मोगळा जेजू
दिसाच्या दिसा जायतीं पातकां घालतात. मोगळा जेजू, हें म्हजें जिवीत तुज्या हातीन घालता. म्हाका शिकय जेजू बऱ्या रस्त्यान चलूंक. म्हाका शिकय जेजू तुका ओदीक तुजें मागणें करूंक. मोगळा जेजू, सगळें आमचें जिवीत, म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातीन घालता. मोगळा जेजू, एक म्हज्या जिविताची दूख गोश्ट हांव तुज्या हातीन घालता. जाल्यार 8 दीस जेजू हांव पडोन म्हजें हॉटेल जायतें दाळवलें. आयज पासून तूं हांव जायतीं सोंसता जेजू. मोगळा जेजू, तुका कशी जाल्यार तूं म्हाका हात लाय आनी म्हाका पेकय जेजू. म्हजी कशी न्ही पूण तुजी कशी जावं न्ही म्हजें सवें. सगळें म्हजें जिवीत 2 दिसा 2 घडयेक 2 वेळार हांव तुज्या हातीन घालता जेजू. हो वावर हांव कोत्ता तेन्ना जेजू तुजोच आदार घेवन हो वावर 2 दिसा करूंक म्हाका तुजी गोठाय दी, पेकोवणी दी, जाणवाय दी जेजू. तुजे जाणवायेन म्हाका बोर बापा बापाचें जेजू. तेच भाशेन मागता बापा आख्ख्या संवसारा पासून, आख्ख्या संवसाराचेर, आमचे गोंयचेर आयज जायते वायट जायत आसा जेजू. मोगळा जेजू, हें सगळें वायट पयस कर जेजू. तांची काळजां मोणां उजवाडाय जेजू. ताच्या काळजां मोणां हात लाय जेजू आनी बरें जिवीत जिव. हें आमचें गोंय राखूंक सांबाळूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी, जाणवाय दी जेजू मोगाचें जेजू. हे सगळ्या देण्या खातीर हांव तुका देव वाचता, वाकाणटा, आर्गां दिता जेजू. थँक्यू जेजूस, प्रेज जेजूस, आय लव यू जेजूस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. My Heavenly Father, I praise and thank you for blessing me with one more day, with new life, new breath, new strength, and bringing me here at your feet, Lord Jesus. Lord Jesus, we praise and thank you for everything, what you are doing in our life. In the book of Isaiah 55, the Lord says, "Come, everyone who is thirsty here. Here is water. Come when you have no money. Buy corn and eat. Come, buy wine and milk. It will cost you nothing." Further on he says, "Listen now to my people and come to me. Come to me and you will have life." He says, "I will make a lasting covenant with you and will give you the blessings I promised to David." Jesus, this is a free invitation from you, Lord. And today you say, Matthew 11:28, "Come to me, all of you who are tired and from carrying heavy burdens, and I will give you rest." Yes, Lord Jesus. If you focus everywhere, Lord Jesus, today we are facing so many problems in our lives.
There is no peace, no corruption, so much of illegalities, so much of disaster, Lord Jesus, so much of distractions, Lord. There is no law and order. Where else we can go, Lord Jesus? We can only come to you and pray to you, Lord Jesus. It's you who can control everything. Jesus, bless our Goa. It's getting destroyed. Let the ministers repent, Lord Jesus, what they are doing. They are just covering everything for 2-3 days. There are so many tension taking place. After that, nothing happening, Lord Jesus. Jesus, have mercy on us, Lord Jesus, because we are getting ready for the Savior who will redeem us, Lord Jesus. Let there be no more distractions, Lord Jesus. Jesus, fill them with your Holy Spirit, Lord Jesus. Fill them with your wisdom, Lord Jesus. Not worldly wisdom, Lord Jesus, but godly wisdom, Lord Jesus, so they might get little frightened of God who is there looking after us, Lord Jesus. I praise and thank you, Lord Jesus, for giving us this grace to come and sit with you, Lord. Because only you can give us. You have the words of eternal life. I praise and thank you, Lord Jesus. And make us ready, Lord, make us ready to receive you in a worthily manner, Lord Jesus, to prepare ourselves for Christmas. Whatever is happening in Goa, Lord Jesus, let your precious blood of your wounds cover Goa, Lord Jesus, and keep us safe under your loving care. I praise you, Jesus. I thank you, Jesus. I love you, Jesus. I adore you, Jesus. वगाडा जेजू आम्ही क्रिस्तियनाच्या काळांत आसा तूं आयलो आनी तूं येतलो तुका घेवपाक तयारी करपाक चोर केन्ना येतलो आमकां गमलेलें जाल्यार आमी जागृत रावतले आसना अशें तूं म्हणटा हेच भाशेन तूं रावन आसल्या वेळार येतलो आनी जागृताय आमकां दी संवसारी वस्तूंनी आमकां जाय त्यो पूण तितून मेकळे आसपाक आमकां आदार दी तिवूंचो आहलो तेन्ना संवसारान जोआ बातिस्ताक तुवें धाडलोय तुजी वाट तयार करपाक सुम्याची वाट तयार करात जंय होण पडले आहात ते भरून हाडात आमच्या जिवितांत वायटाचे होण पडले आहात ते ओळखून घेवन आमी भरून हाडपाक आमकां आदार दी जंय दोगोर जाल्ले आसात आमच्या जिवितांत ते सारके करात अशें म्हणटात आमचें घर आमची पात्राय
ते सगळे आमकां तुजे सृश्टींतल्यान पयस करता ते काळजांतले आमचें काळ. तो एकलोच आमचो सरोणार आनी तुकाच आमी जागो दिवपाक हें आमकां फावो कर. सर्गेचे बापा, जेजू ते संवसारांत धाडलोय. धाडच्या आदीं जायती तयारी केली. लॉ एंड प्रॉफिट्स हे सगळे तुज्या पुताच्या येण्याची खबर सांगता. भासावणी तुजी आमकां मेळटा आनी भासावण्यो ते शाटी पळयली जेजू संवसारांत धाडून. ल्हान गोठ्यांत तो जल्मलो, दुर्बळकायेन तो जल्मलो. पयली खबर ल्हान मनशांक दिली तुवें. राखणें मेंढऱ्या राखणें ताका सांगली. तुमकां एक सर्वणार जल्मला, कुशालकायेच्यो बर तुमकां हाडल्या. सदांच आमकां ल्हान दवर, सदां आमकां रित्या दवर. जेन्ना तुजी बरी खबर आमकां मेळटा ती खबर आमी कुशालकायेन घेवपाक. आमचे गोंयांत संस्कार काबार जाल्या. आपलेपण जायते भितर सरलां. म्हाका कितें फायदो तें चिंतप आसा. आमी जियेता तें आमच्या पासून जियेना, आमी जियेता तें दुसऱ्या पासून जियेता. हें आमच्या मनांत घाल. जे जायते दिसांनी जायते जाणांक दूख भोगलां ते फामिलीक घोटाय दी बुजवण दी. गोंयांत देशांत बिगडल्या ती शांती आमकां परतून दी. शांतीची झर जेजू, विसवाचो जागो जेजू, सांडल्याक आलाशिरो जेजू. ह्या वेळार तुजे लागीं तो उलयता, तुजें खासगी जिवीत,
तुझें समाजीक जिवीत, तुझें समुदायीक जिवीत ह्या वेळार जेजूक उक्तें कर आनी ताचें उतर ह्या वेळार आयक. Open your heart, open your mind, open your ears and your eyes to listen to Him. जेजू तुझें उतर आमचे लागीं ह्या वेळार उलय. तुजो संदेश आमकां उलय सोया. तुजो चाकर आयकता. सगळीं तुमी गोश्ट करतात, व्हड भाराखाल आसात. म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजी मोजी. थोकलाय तूं, कांसार जालाय, जिवीत जड जालां, प्रश्नांनी बुडलाय. Come to me and I will give you rest. म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. थोकलेलीं आसात, जिवीत जड जाल्लें आसा, तीं कितें म्हणटात? इसायास प्रवादी वर्जेक उलो मारून म्हणटा, म्हजो फुडार सर्वेस्पराक थावना, म्हज्या हक्कांची तो बेपरवा करता. अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जाय जाकोबा? देवाक आमचें पडलां काय? आमच्या रोजनाराक आमच्या त्रासा कश्टांची खबर आसा काय? सुर्विसपूर सासनाचो देव, पृथ्वेच्यो शिमो ताणें घडल्यात. तो थोकना, तो दमना, ताच्या गिन्यानाक थाव ना. थोकलोल्याक तो शक्ती दिता आनी बळ नासलेल्याक घटाय. तरणे दादले थकून आनी दमून वचतीत, तरणाटे गडगडून वचतीत, पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितल्यांकूय नव्यान बळ मेळटा. घणी परी तांकां पाकोटे फुट्टात. तीं धांवतात पूण दमनात, चलतात पूण थकनात. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तीं. जेजूच्या उल्याक जाप दिवन म्हजेशी येयात, ताचेशी येतात तीं. चलतात पूण थकनात, धांवतात पूण दमनात. पूण ताचेर दुबावतात तीं, ताचेशी येनात तीं. आपल्या जिवितान एक्सक्यूजीस दितात तीं, सदांच थकलेलीं.
इल्लेशें पासून काम केल्यार ती थकतात आनीक जायना. परतून परतून देवाचेर शीण करतात ती, कंप्लेन्स करतात ती. कोणें एक उतर म्हणीत जाल्यार पासून निराशी जातात, हालतात, धोलतात, पडटात, थकतात आनीक उठूंक जायना. तुजें जिवीत कितें? देवाशी वो देवा कडले पयस? विस्वास धरून जेजू लागीं येवपी, काय तो आपयता तितलेय पावटी निबां दिवपी? Who are you? One who listens and comes, responds to the word, come to me and I will give you rest. And you come? Or you are the one who time and again gives excuses. Excuses of your work, excuses of what you have, excuses of your inability, excuses of your weakness. Come to me and I will give you rest. माग जेजू लागीं ही कृपा. जायत्या जाणांक आयज ही कृपा जाय. उगडास कर तांचो. जे कोण चिड्डल्ले आसात, जायते जाण आयज आशेन चिड्डल्ले आसात. They are being pressed down by greed. जायते जाण आयज पदवेक आशेल्ले आसात. Their heart and mind seeks power, glory, control of others. आनी असल्यांक लागून आयज आमची परिस्थिती बिगडल्या, बिगडत वेता. कित्याक ते देवाशी येना. देवाशी येवंक तांकां मेळ्ळेले सयेक ते पयस करतात. आनिकूय जाय, दादूस जायना. ह्या पासत आयज ह्या संवसाराची शांती बिगडत आसा. आयज आमच्या राज्याची शांती बिगडत आसा. आयज आमचो कायदो वेवस्था बिगडत आसा. जबाबदारी ना, अकाउंटेबिलिटी ना. गुंडागिरी, दादागिरी चालूच आसा. माग असल्या पासून दुनिया तांची मनां बदल, तांकां नीत शिकय, तांकां उजवाडाक हाड, तांच्या जिवितांतलो काडून पयस कर. माग तांचे पासून. ह्या वेळार तुका कोणाची नांवां येतात, ह्या वेळार तुका खंयचेय असले मनीस तुज्या मनान येतात, माग तांचे पासून. जेजूच्या पांयाशी तांकां हाड. तांचें मन बदल, तांचें काळीज बदल, तांची आशेची चिंतनां नवीं कर. तांकां निसंटनांतले वाठाय. माग जेजू लागीं. थकल्यात ते, थकल्यात ती. देंवचाराचे पदवे मुखार ती दमोन वचना जावं.
जेजूची येवपाचे आपले प्रयत्न थोकोन ते सोडिना जावन प्रयत्न करून जी कोण सकल पडल्या ती दुखवलनीच उरोना जावन माग तांचे पासून आमी घडये असल्या मनशांकूय ओडखता जाणी प्रयत्न केला जी बरी जावपाक सोदतात जी नवें जिवीत घेवंक सोदतात पूण येस मेळना खंय तरी डिस्कनेक्टेड जाल्या जेजूची येवपाची वाट आनी आशा ताणें सोडल्या असल्यांक ह्या वेळार तुज्या मनान हाड जेजूच्या पांयाशी तांकां दवर तांकां पेकोवणी मेळोवंक माग माग आमच्या तरणाट्या पासून आयची आमची तरणाटी पिळगा जिवितांत सांडोली कशी जाल्या कितें जाय तांकां खबर ना कितें मेळ्ळां तातूंत दादूच ना जी कोण जेजूशी आसात देवाशी आसात ती सवका सवका बिगडून वेतात जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकल्लें तरणाटे गळगडून वेतात तरणे दादले दुखून आनी दमून वेतात सांग तुज्या काळजाक विश्वास दवर सोमियाचेर ट्रस्ट इन द लॉर्ड जेजू आमकां आपलो आशिर्वाद दितलो आमच्या काळजांतली भिरांत पयस करतलो आमची असोगताय आपणाचेर घेतलो कित्याक तो शांतीचो कूळ आमकां सोडूंक तो येता ताचो आशिर्वाद घेवंक तयार जा हो आशिर्वाद तुका तशेंच जांचे पासून ह्या वेळार तूं मागताय ताचे मुखार दिमी घाल ताचे मुखार सरपटून पड ताचे मुखार खालती जाव
You rest. Sodoizão Deus. Sodoizão Deus chamou povit não. Sodoizão Jesus Deus anis munis. Sodoizão Jesus Chenão. Sodoizão chamou povit caris. Sodoizão de chamou molik rogot. Sodoizão Jesus povit an sacramental travelha. Sodoizão Deus atmon san buzonar. Sodoizão Deus chimai bagyão tanquar Maria. Sodoizão Maria to povit an kotaring gur sambo. Sodoizão Maria chonod bund kuriot mesi sargar varon. Sodoizão Maria chinau tiang quaren mai. Sodoizão bagyão José Maria tsobo nirmor poti. Sodoizão Deus tachem borvian boktantai. शांती आसुंदी आमचे मजगती सगळ्यात परसुंदी आमचे उदेशी शांती आसुंदी आमचे मजगती सगळ्यात परसुंदी आमचे उदेशी शांती देवाची सगळ्यात पावनी सगळ्यात पावनी शांती देवाची सगळ्यात पावनी शांती देवाची शांती आसुंदी आमचे मजगती सगळ्यात परसुंदी आमचे उदेशी शांती आसुंदी आमचे मजगती सगळ्यात परसुंदी आमचे उदेशी